हेचेर म्हाका सांग ज्यो गांवांनी मेळपी रान भाज्यो आसा न्ही रान भाज्याचे ताजे प्रोटीन व्हॅल्यू आनी बाकी सगळें आसा न्ही गांवांतल्या लोकांक खबर आसा जुने काळान जे लोक आसा न्ही त्यो रान भाज्योच जे आसा न्ही ताचो वापर करता हे चवथी पयलीं जातलें काय कशें हे बाजारच्या म्हणून आमी ह्या वर्सा विचार केला की रान भाज्यो प्रमोट करप ह्यो शहरांत लोकां कडेन पावपाक जाय सगळ्या लोकां कडेन पावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान रान भाजी फेस्टिवल हो 2 सप्टेंबर जो आसा जाता रान भाजी फेस्टिवल काणकोणात जितले सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा एनजीओज आसा बायोडायवर्सिटी आसा आनी सगळ्यांचो ते करून गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तशेंच आमचें प्रधान चॅरिटेबल फावंडेशन जे सगळ्यो काणकोण पंचायतीचे ज्यो बायोडायवर्सिटी आसा आनी त्या सगळ्यांक घेवन जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक घेवन आसा रान भाजी फेस्टिवल 2 सप्टेंबर सर आम्ही पळयताले जे महिला मंडळ बाकीचे काणकोण सद्याक पयलोच प्रयोग आसा न्ही काणकोणचे काणकोण भागा पुरतोच करता त्यानंतर मागीर फुडें जर तो सक्सेस जालो रेस्पॉन्स जाता बरोबर सर आम्ही पळयता की पयलीं चवथीक ह्यो भाजयो लायताले लोकांक कळपा खातीरूय आनी तेजे व्हॅल्यूज कळपा खातीर पूण आयज आमी पळयता की ज्यो भायल्यान सुद्दां भाजयो येता त्यो लावपाची एक पद्दत चालू जाल्या आनी खंय तरी ह्यो ज्यो गोंयच्यो आनी ह्यो ज्यो रान भाजयो आहा त्यो खंय तरी कमी जायत चल्ल्या माटोळेक जर आमी पळयत जाल्यार सो ताजेय म्हत्व हांगा हितून कितें तोच प्रमोट करपाक वता ते रान भाज्याचें म्हत्व की आदल्या काळामध्ये लोक की अशाच ह्या रान भाज्याचेर रुटीन सिजनल भाजी आसा न्ही त्यो वापरतले आनी हेल्थाक बी बरी आशिल्ली आज ते कशें लोकांक जंगलांत वचप सोदून हाडप जे आसा मुगो आनी तश्यो खंय तरी लूक जाय त्यामुळे रान भाज्या संदर्भातलं म्हत्व ते रान सिजनाक वापरच्यो तो आमचो आग्रह आसा त्या त्यो रोवच्योय म्हणून तुमी प्रमोट करतले कारण खुबशे कमी जाले प्रमाण भाजी आसा रोवपाची गरज त्या रोवपाची गरज टायक्रो रोवपाची गरज हय टायक्रो पावसान रोवपाची गरज नॅचरल ज्यो सिजनल पावसान भाजी मेळटा अश्यो कितलेशेच प्रकारची भाजी आसा त्यो भाजयो